जी अपडेटर सर्विस लिमिटेड केसरवाल करताली हांकां एक स्वीपिंग क्लिनिंगाचे टेंडर GMR एअरपोर्टचो बनवार इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चलयता ह्या GMR कंपनी तांकां हे वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आनी बेसिकली त्या कंपनीचें काम कितें जो रनवे आसा आजूबाजूचो जो परिसर आहा तो मशीन घालून म्हणजे जे ट्रकाचेर माउंट करून त्या मशिनान तो सगळो परिसर क्लीन दवरता। आता हे करता आसतना आमचे त्याच्या बाबतीत काय ऑब्जेक्शन ना, तुम्ही भायल्या कोणाक दिल्या तो टेक्निकली फिट आसा सगळें तुम्ही पळयलां आसतलें ताका ते टेंडर दिला, ते टेंडर दिवपाच्या बाबतीत आमचो प्रश्न काय ना, पण जे ऑपरेटर लागता, जे स्टाफ लागता, जी गाडी चलोवपाक जे मनुष्यबळ लागता, जे ड्रायव्हर म्हणात त्याच्या बरोबर आनी थोडो स्टाफ लागता, तो स्टाफ तरी बाबा कर्मचारी वर्ग घेता आसतना लोकल लोकांचो विचार करपाचो अशी आमची एक इच्छा आसा। तर ते तेंच्यांनी वायलेट केला, तेंच्यांनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडला, महाराष्ट्रांतले म्हणजे आमच्या इंडियांतले ते, पण जेन्ना लोकली हे मनुष्यबळ अवेलेबल आसतना GMR किंवा जी आउटसोर्स केल्ली एजन्सी आसा अपडेटर म्हणून तांच्यांनी थोडो तरी हो विचार करूंक जाय आशिल्लो, तो तांच्यांनी हो विचार करूंक ना। ह्या बांदा परिसरांतल्यान जे लोक येता ते पेडणेकार वचून बांद्यार रावले काय कितें हो एक प्रश्न जाता आनी ह्या सरकार पेडणेकाराच्या बाबतीत इतले उदासीन कित्याक ते म्हाका कळना। आनी मेन म्हणजे आमकां ज्या जमीन लँड युजर आहा तांच्यांनी आपली जमीन तेण्याच्या भावान सरकाराक एअरपोर्ट बांदपाक दिली, तांकां सादें लँड युजर सर्टिफिकेट फाटली 2 वर्सां आमकां म्हणजे सरकार तुम्ही चलयता हेचो अर्थ तुम्ही कसोय पैशाचो अपव्यय करा हो प्रश्न जाल्लो आहा। तर आता आमी मेन मुद्द्याचेर येवया। ह्या संदर्भात आमी सगळ्या सरपंचांक ऑलरेडी निवेदन दिल्लें आहा। आमी अपेक्षा करता जरी हे सरपंच आमचे सगळे सरकाराच्या वाटेन आसले पासून जाल्यार ह्या बाबतीत सरकाराक तांच्यांनी जाप विचारचो आनी आमी अपेक्षा धरता की बाबा ह्या बाबतीत तरी आमचे सरपंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते मात तरी तोंड उगडटले काय कितें, कारण आज अशी परिस्थिती आसा सगळ्या पंचायतींनी आज एक रस्त्याचेर गाडी चलोवपाक अशी परिस्थिती जाल्या की गाडी कितें कशी चलोवप, स्कूटरचे एक्सिडेंट जाता, सर्वसाधारण मनशाचे हाडां खिळखिळी जाता। ह्या परिस्थितीत सरपंच जर आवाज उठोवंक शकना जाल्यार म्हाका एक ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या सरपंचांक हात जोडून विनंती आहा ती अशी की बाबा हेचेर तुम्ही सरकारा कडेन तरी वचून तुम्ही फॉलोअप करात। जर तुम्ही सरकारच्या बाजून सरपंच जर आसात आणि सरकार जर तुमचे आयकना जाल्यार मागीर हेच्या सारकें आनी दुर्दैव ना। तेन्ना आतां तरी गव्हर्नमेंटान खंय तरी जागे जावचे आनी हे जे कितें अन्याय सर्वसामान्य लोकांचेर जाता तो दूर करपाचो तरी प्रयत्न करचो। आनी हेच्या बाबतीत आमचो पेडण्याचो आमदार आनी आमचो मांद्रेचो आमदार हेंच्यांनी नाका थंय वचून क्रेडीट घेवच्या पेक्षा लोकां मदीं वचात, लोकांचे कितें विशय आहात ते घेयात आनी ताचेर कितें तरी सोल्युशन काडात। तुमकां फाल्यां खंय तरी लोक सर्वसामान्य जनता तुमकां खंय तरी दुवो दितली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.